नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो। मायनिंग शटडाऊना उपरांत सगळे व्यवहार ठप्प। मायनिंग वाठारांनी मायनिंगांतल्या लोकांच्यो बसका सभा जमना जाल्यार राजीनामे दिवन राष्ट्रपती राजवट लायात, विरोधक चाळवले। दुपट्टा किलर महानंद नाईक खुनीच। फोंडेचे वासंती गावडे खुनाचे केशीत महानंदाचे जल्मठेपेक आव्हान, सुप्रीम कोर्टान मारले भायर। पांच कार्डियक एम्ब्युलन्स लॉन्च। भलायकी मंत्री म्हणटा असली एम्ब्युलन्स लॉन्च करपी गोंय खंय पयले। स्टेमी प्रोग्रामा खातीर 17 डॉक्टर कार्डियक एम्ब्युलन्स सेवेत। फुडल्या तपासाक बिस्मार्काच्या बॉडीची गरज आसा काय कितें ते थारायात। गरज ना जाल्यार विलो लायात। हायकोर्टाची जीएमसी डिनाचे मुखेलपणा खाला एक्सपर्ट पॅनल नेमपाची ऑर्थ। आणि खेळात एफसी गोवाची एआयएफएफ सेकंड डिव्हिजन लीगात जैतिवंत सुरवात। बांबोळे स्टेडियमार एफसी गोवा रिझर्व्सान मध्य भारत एससीक 5-1 धाडायले। अंदू संतोष ट्रॉफी सर्त जिखूंक गोंय पुराय तरेन तयार, म्हणटा कोच अरमान कुलास। शटडाऊना उपरांत मायनिंगांतले लोक अस्वस्थ। शारांनी ट्रकवाले मशीनवाल्यांच्यो बसका सुरू। कोण म्हणटा सरकाराक जमना जाल्यार राष्ट्रपती राजवट लायात। कोण म्हणटा जायना जाल्यार आमदारांनी राजीनामे दिवचे। बीजेपी आमदारांची अजून केंद्राचेर भिस्त। विरोधक म्हणटात केंद्रान स्पष्ट शिटकावणी दिल्या, कांयच जावपाचें ना। पळयात मायनिंग शटडाऊना उपरांत गोंयची परिस्थिती। मायनिंग शटडाऊना उपरांत आता काम धंदे उद्देग बंद। ट्रकवाले मशीनवाले मिनेर आनी आमदारांचो पयलो दीस फुडें कितें करचें ताचेर बसका आनी सभा घेवंकूच गेलो। दिवचले मायनिंग डिपेंडंटांची सभा जाली। ट्रकवाले म्हणटा आमदार मंत्र्यांक जमना जाल्यार राष्ट्रपती राजवट लायात। राती पर्यंत जवळ जवळ 1,44,000 कोटीचो माल काडलेलो आसा। हेजेरूय हक्क गव्हर्नमेंटाचो आसा। त्या पैशांनी आमकां पोचचे। जर मायनी चालू करूंक जमना जाल्यार आणि हे जर सगळें करूंक जमना जाल्यार ह्या आमदारांनी मंत्र्यांनी राजीनामे दिवचे आनी घरा बसचे। राष्ट्रपती राजवट लागून सेंट्रलाक गोंय चलोवनी कशें चलयता ते सेंट्रलाक कळोनी। सरकारान आज मायनी घेतल्या, सरकारान चलोवच्यो हे आमचे खास करून आज हे आसतलें। कारण सरकारान जर फाल्यां मायनी घेतली जाल्यार एक तारखेक पेपराचेर चलोवंक मेळटा तेका। कारण क्लाउड सांगता न्हू स्वता, जो मनीस आयज जे करून कितें सांगता ते तुमी करा। कारण जर उलटें जालें जाल्यार परत तो कोर्टान वयतलो, परत बंद पडटले। एज्युकेशनाच्या माध्यमांतून जर दबाव हाडपाचो जर प्रयत्न केलो आनी हे जर आमचे सक्सेस हे जर जायत बऱ्यापैकी जर जाय एज्युकेशन, हांव सांगता तेचो रिजल्ट म्हणटा तो आमकां बेगीन रोखडोच मेळटलो आनी तितून आमचे म्हणटा ती प्रत्येकाची म्हणटा ती वाट मेकळी जातली। दिल्ली शिष्टमंडळा बरोबर गेल्लो काँग्रेसीचो आमदार निळखंड म्हणटा केंद्रांतल्या मंत्र्यांनी खंय स्पश्ट सांगलां, सुप्रीम कोर्टा आड गेले जाल्यार जेलीत वतले। ह्या सरकाराच्यान कांयच जावपाचें ना। फाल्यां गव्हर्नमेंट खंयच्या लेवलाचेर सिरियस घेतले युनियन गव्हर्नमेंट तेजेर डिपेंड। जेन्ना आमी गडकरीक मेळ्ळे, पियूष गोयलाक मेळ्ळे, ते दे आर 10 मिनिस्टर टॉप लिस्टांचे आसतले। जेन्ना तेंच्यांनी सांगलें हांव आसा फुड्यान, तेंच्यांनी सांगलें ते मायन ओनराची लॉबी घेवन तुमी येवं नाका, तुमी जेलीन पडटले म्हणून। जेन्ना येदो व्हडलो स्टेटमेंट तेणें आमच्या फुड्यान, आमी एज ए निळकंठ म्हणून वचोंक ना, आमी MLA गेल्ले, वी आर रिप्रेझेंटींग गोवा। जेन्ना गोवा म्हणून रिप्रेझेंट जालें तेन्ना हे शब्द काडले तेन्ना आमी आनी कितें कमेंट्स करूं शकता। अलेक्स म्हणटा ऑक्शन करा नाजाल्यार आनीक कितें करा, मात फुडले पिळगेक खंय मायनिंग उरूंक जाय। विजयान खंय शिष्टमंडळा बरोबर दिल्ली वचूंक जाणा जावन कूस मारली। तो वचना चलना ते डिडंट गो, ही नोज व्हॉट इज आउटकम मरे। ऑक्शनिंग जावपा जाय आनी ऑक्शनिंग जावपा जाय गोंयकारांगे पड मीन आहा ते गोंयकारांक ते घालून गोंयकारांक मेळो जायो। आनी गोंयकार म्हळ्यार कोण? गोंयकार म्हळ्यार आमगे भुरगे, आमी न्ही। आमी फाटल्यान नवी पिळगी येतली, न्यू लिडर्स वील कम इन द असेंब्ली, दे हॅव टू डिसायड हू इज गोइंग टू डू वॉट विथ द मनी। बीजेपीचो आमदार मंत्री विश्वजीत राणेची प्रधानमंत्री मोदीचेर भिस्त। But I am confident the government will find some way
to restart mining in the state of Goa. I think right from the Prime Minister's office to everybody is aware of the implication and impact on the people dependent on mining. Now the issue is how do you take this forward to address the problem of the mining dependence. And Mr. Gadkari is also coming here on 20th, I am told. So all of them will sit together. See. दक्षिण गोंयांत मायनिंगांतल्या लोकांची शेनवारा सभा दवरल्या. साऊथ गोवाची मिटींग आमी 17 तारखेक घेवपाची ठरयल्या कामाक्षी वाला सकाळची 10 वरांचेर. हेजेर डिस्कशन फुडें कितें करपाचें, मायनिंग क्रायसीस जे पळय निर्माण जाल्या तेजेर फुडें कितें करपाचें, कशें आमी डिसिजन घेवपाचें आनी ताजो कोर्स फ्युचर कोर्स कसो ठरोवपाचो तेजे खातीर ही मिटींग आपयल्या. एक्टिविस्ट रमेश गांवस म्हणटा कोर्टाची ऑर्डर आयले उपरांत खंय सगळे नेम मोडून भरमसाट मायनिंग जालां ताची चवकशी करची. गांवसान उपजिल्लोधिकाऱ्याक व्हरून निवेदन दिलां. दिवचले खंय पावसांत मायनिंग डंप कोसळपाचो भंय. ह्या पावसाक दिवचलेचेर सगळ्यात मोठो आघात जावपाचो आसा मायनिंगेच्या कडल्यान. आनी हेचेर जर आतांच खबरदारी घेतली ना, इंडियन ब्युरो ऑफ मायन्सान मायनिंग डिपार्टमेंटान स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन करपाक जाय, इन्स्पेक्शन करपाक जाय. ही मायनिंग जे गेल्या 30-35 दिसांक जे चालू असले ना ते सायंटिफीक असले काय हेफाजार्ड मायनिंग असले, जाय तशें खणटाले हे. आनी ते जर आसा जायत तशें जर आसा जायत की जे धोके आसा अशें म्हणून सिद्ध जाले जायत जाल्यार ताबडतोब तेंचेरय कारवाई करप अंडर IBMच्या कायद्याच्या सकयल मायनिंग प्लॅनच्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. दुपट्टा किलर महानंद नायक खुनीच म्हूण सुप्रीम कोर्टानूय निकाल दिलो. फोंडेचे वासंती गावडेचे खुनाचे केशीत भितर आशिल्ल्या महानंद नायकाचो ख्यास्त माफीचो अर्ज सुप्रीम कोर्टान भायर मारलो. महानंदान 1995 सुनंदाचो खून केल्लो. केस 2009 भायर सरली. पणजी सेशन्स कोर्टान 2011 महानंदाक हे केशीत दोशी थारावन जल्मठेपेची ख्यास्त दिल्ली. हायकोर्टानूय निर्णय कायम दवरिल्लो. फोंडेच्या वासंती गावडेच्या खून प्रकरणात सुप्रीम कोर्टानूय महानंद नायकाक गुन्यांवकार म्हूण शिक्को मारलो. हायकोर्टाच्या निर्णयाक आव्हान दिवन महानंदान सुप्रीम कोर्टान स्पेशल लीव पेटिशन घाल्ले. लग्न करता म्हूण सांगून महानंदान पयलीं वासंतीक फसोवन व्हेले. उपरांत ताचे भांगर सांसपून 11 सप्टेंबर 1995 दिसा ताका जिते मारले म्हूण ही केस कोर्टात प्रवार जाल्ली. सुमार 14 वर्सां वासंती गावडेचे खुनाचे गूढ सुटूंक नाशिल्ले. पूण सिरियल किलर महानंद नायक दुसऱ्या खुनाचे केशीत सापडलो आनी चवकशी वेळार ताणें वासंती गावडेचो खून केला म्हूण कबुली दिली. 2 वर्सां ट्रायली उपरांत पणजी सेशन्स कोर्टान 21 जुलय 2011 महानंदाक वासंती गावडे खून प्रकरणात गुन्यांवकार थारोवन जल्मठेपेची ख्यास्त दिल्ली. महानंदान निकालाक हायकोर्टान आव्हान दिल्ले. हायकोर्टानूय ताची ख्यास्त कायम दवरली. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. घेवया कमर्शियल ब्रेक.